हो आमचो जो MLA आसा कार्लोस आल्मेदा PDN खुर्चेर बसला आनी दोळे बंद करून परमिशनां दिता। ही हांगा जी कोमनिदारीची जागो आहा ही सगळी शेतां तो पुरयत आहा ते सायडीन काडला आनी एक मशीन घातला की लोकांक सांगता आयज इलेक्शनाक 2 म्हयने आहा म्हणल्यार स्विमींग पूल करता म्हण आपूण थंय स्विमींग पूल करतलो खंयच्यान। आनी ही जी माती घातल्या ही खंयचे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनाची माती ही माती खंयच्यान येयले आनी हांगा हे तूं लँड फिलिंग करता तूं कोणाचे परमिशन घेतले हॅव यू इन्फॉर्म द म्युनिसिपालिटी हॅव यू इन्फॉर्म द कम्युनिटी हॅव यू टेकन पुट नोटीस इन टू द MPDA हू इज डुईंग दीस एंड वाय इज ही डुईंग दीस हें कितें चलता तें म्हाका कांय खबर ना। हांगा समज फाल्यां पावस पडलो आनी हे घरा सायडीन समज उदक चॉक जावन फ्लड जालो हाका जबाबदार कोण आहा। हांगा पावसाच्या दिसांनी उदीक येवन सांठोवन रावता पूण हें जर लँड फिलिंग जर जावपाक लागलें जाल्यार परिस्थिती कितें जातली हे एकदम चुकीचें। वास्कोन जर उदीक जर फ्लड जर जालें जाल्यार कोण जबाबदार हेका। सी ही जी एरिया परत परत म्हणत आहा दिस इज द कॅचमेंट एरिया आणि द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दॅट इज बीन डिस्प्लेड बाय दिस इलिगल फिलिंग will lead into water level coming up and the houses will be under water at least 2 feet at least. That is what I feel. जाले म्हणून हांवें म्युनिसिपालिटी म्हाका काय सांगना ते म्हणटा आपले हे न्हू खंयसून हाडून फिलिंग करता हेय खबर ना। एक्चुअली म्हाका कळपाक जाय कित्याक हांव थंयसरले वॉर्ड कावन्सिलर कितें जाता तेय कळपाक जाय पण आमकां कांयच इंटिमेशन दिवना आनी भायले कावन्सिलर्स येवन थंय काम करून वयता हें म्हाका मागीर कळटा जेन्ना हांव पळयता कितें न्यूज चल्ला। मुरगांवची चीफ ऑफिसर म्हणटा चवकशी करून पळयता। मेन म्हणल्यार आतांच आमकां हे कळिल्लें आसा की आनी एक डंप सायट हे जालें आनी थंय परमिशन बी मेळिल्लें आसा आनी ते मॅटर आमी हांगा पुटअप केल्लें आसा की हांगा डंप यार्ड सोंपलो जाल्यार फुडें खंय घालपाक मेळटा जाल्यार सोदचो म्हणून तो आतां सेकेंड मेळा खंय हांव कितें हे आसा ती पळयतां आनी वील गो अहेड वीथ पुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशांत परब।